आपयल्ली आमदारान थारायल्ली पूण आमी ती मिटींग अटेंड जाल्या आनी सगळे थोडे 5 मेंबर डेप्युटी सरपंच हांव आनी थोडे मेंबर आनी थोडो पब्लीक लोकूय हाजीर जालो आनी बरें उलोवप जालें आनी बरी मिटींग घेतली. पूण आतां कितें आहा आनी आमी तेची लिस्ट मागला खंयचे खंयचे ते ट्रक येतात पळय ते गार्बेजीचे आनी खंय तांणी येता पळय ते लिस्ट मागला ते आमी ताका पंचायतीन लेटर करतले आनी आमी ते लिस्ट मागून घेतले आनी कित्याक फाल्यां आमकां ग्राम सभेक बी केन्ना कॉपी घेता तेन्ना आमकां आनी विचारल्यान ताका दाखोवंक मेळटलें. पूण आमी ते लिस्ट मागतले आनी कितें भुरग्यांक मागतले सगळें बरे भशेन जालां. मिटींग आयज मिटींग कॉल आउट केल्ली सो आमची पब्लीकूय येयल्ले लोकल्स आमचे सुनील बाब सगळे येयले लोकल. इशू म्हणजे तो डंपिंग करताले तो आमकां खूब सहन जायनासलो तो कचरा डंपिंग जाता तो सहन जायनासलो. सो हेजो इशू म्हणजे तो फक्त आमकां बूम बॅरियर जावना बूम बॅरियर तो खूब ट्राय केली हे केलें मागीर आमच्या MLA समोर येयलो आमी MLA डिस्कस केले सो तेणी इनिशिएटीव घेतलो आनी सांगलें की आमी बूम बॅरियर घालया म्हणून प्लस ताका कॅमेरा सो जेणे करून ज्यो गाडी एकदां भायर गेल्यो सर्विसीच्यो त्यो परते खंयचे ना भितर फ्रॉम टुडे ओनली म्हणया 1 तारीख स्टार्ट हे करपाक आहा आमी पळय MLA कितें टायम मेळटलो ओपनिंग करपाक 1 तारखेक आमी सो एकदां तो बूम बॅरियर पडलो कॅमेराज पडले तो हांगा कांय जावचें ना आमकां हेचेर. Very happy with this meeting because, like we've been saying all along, for the first time in 37 years, these two villages have been facing this problem. For the first time in 37 years, an MLA has led from the front to call the people together, and along with the people's panchayats, the panchayat of Pilen, the panchayat of Saligaon, and common citizens, along with GWMC, along with the GSPCB, and along with the plant operators, Hindustan Waste Treatment Plant. For the first time, everybody has come on a common platform to tackle this problem. This is absolutely historic. And we are thankful to everybody involved, beginning with the MLA, the panchayat, the ZP member also very much with us, the panchayats from each ward, and the common citizens who are affected. Everybody, okay, very proactive, and for the first time, everybody is going to cooperate to solve this problem. I think they said we are definitely starting as a common group, everybody together. We'll start slowly and we will solve problems one at a time, but there definitely is not going to be any let up in solving the problems. There's going to be an empaneled list of waste collectors, okay, for the first time again, and that list will be made known to both the panchayats. Also a list of vehicles that are allowed to come to the plant. They're going to make a list, give it to both the panchayats, okay, so the panchayats can monitor which vehicles are passing through their village. Yes. Okay, and any vehicle that is not in the list, okay, will be penalized, the police will be called in, and they will be taken away. आज एक जॉइंट मीटिंग दवरलेली वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांट त्यांचे MD हरीश हांगोलकर आणि आमची पिलेन पंचायत आणि सालिगांव पंचायत आणि तसेच कोमनेलादूय आयज ऑन बोर्ड आयिल्ले लोकल्स कितलेशेच जे रेग्युलरली वेस्ट मॅनेजमेंट प्लांटाचो म्हणजे कितें इश्यू आसा ते फॉलो करताले. सो एक सुपरवायझरी कमिटी म्हणून एक काडपाची आशिल्ली तेजेर डिस्कशन जालें आनी सगळ्याकून इम्पॉर्टंट आयज मिटींग कॉल आउट केल्ली एक बूम बॅरियर घालपाक. कितें जातालें तुमी पळयलां आसतलें फाटल्या दिसांनी की सिवरेज टँकर खंयच्यान येताले आनी वेस्ट मॅनेजमेंटाचो अप्रोच जो रोड आसा थंय रातचे हाडून ते सिवरेज सोडटाले. सो हे कशें तरी बंदी हाडपाक हेजेर हे करपाक लागून इश्यू हो असो रिजॉल्व करपाक लागून आमी कंटिन्युअसली एक मिटींग फाटल्या दिसांनी चालू आशिल्ल्यो आनी टू कम टू द कन्क्लुजन आयज बूम बॅरियर जो आसा आमी ऑलरेडी इन्स्टॉल केलेलो आसा. सिक्युरिटी कॅबिन थंय घातला आनी आमी ते आतां फाल्यां 2 दिसां भितर आमी इनॉग्रेट करतले. आनी बूम बॅरियर म्हणजे तो बॅरियर जेन्ना आसतलो खंयचीच गाडी ते अप्रोच रोडांच्यान भितर येवंक मेळची ना. सो ज्यो म्हणजे कॅटल ग्रेजिंगाक जावं म्हणजे गायो थोडी येता गाय तांकां तेंच्यांनी सांगलां की आमी एक्सेस दिता. जावं पंचायतीनूय तांकां रिक्वेस्ट केला की तेंचे कितें गाडयो आसा जाल्यार तांकां एक्सेस दिवचो म्हणून. हें सगळें आयज डिस्कशन जालां. फुडले 2 ते 3 दिसां भितर आमी हेजें फावंडेशन म्हणजे इनॉग्रेशन ते बूम बॅरियराचें करता. जे करून जो इश्यू आशिल्लो म्हणजे कंटिन्युअसली भायल्यो गाडयो येवन हांगा वेस्ट डंप करताले. आमचो बाळू मालीक तेज्या वॉर्डान कितलेशेच वेस्ट जे आसता कन्स्ट्रक्शन वेस्ट ती हाडून तेंच्या वॉर्डान डंप केलेली.
तेंच्यांनी ताका ट्रेंचूय मारलेली, ट्रेंच भरून मागीर येवन उडोवपाक लागले. सो हे सगळे रिजॉल्व करपाक लागून आयज बूम बॅरियर आमी 2 दिसां भितर इनॉग्रेट करता, जे करून बॅरियर थंय पडटलो आनी भायल्यो गाडयो भितर येवंक शकचे ना. आनी हो एंटायर विसिनिटी ही जी आसा हांगा ते म्हणजे सिवरेज येवन डंप करताले, कन्स्ट्रक्शन वेस्ट येवन डंप करताले, बंद जातले. सो आयज सगळे जाण आमी हांगा आयल्या, थोडे हे आयज एबसंट आशिल्ले, ताका लागून आनीकूय मिटींग आमी परती थोडे दिसांनी घेतले थोडे मेंबर्स. सो फायनली आयचे कन्क्लुजन एक बरे पॉझिटिव्ह स्टेप घेवन आमी फुडें सरल्या. पिलेन पंचायत, सालिगांव पंचायत आनी ह्या वाठारांतले जे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसा ते की बॅरियर घातले काय एक इशू आमचो रिजॉल्व जातलोच. आनी हेज्या भायर फाऊल स्मेल आसूं जावं आमच्या मेंबरांनी एक रिक्वेस्ट केला तांकां की सर्वेलन्स कॅमेरा जे बूम बॅरियर जालोच न्हय, तेज्या वांगडा जर सर्वेलन्स कॅमेराय घातलो आनी ताजो एक्सेस जर पंचायतीक मेळत जाल्यार हेजो लोकांक फायदो जातलो. ज्यो गाडयो हांगा येता, ज्यो गाडयो वेरियस आमच्या गोंय राज्याच्यान येता, तेंचे डिटेल नंबर्स जे आसा ते सुद्दां पंचायतीक मेळ्ळे जाल्यार तांकां हे व्हेरीफाय करपाक मेळटले की गाडयो खंयच्यो वयर येता. तर ते नंबर ते हितून ना जाल्यार तांकां गाडी आडोवंक मेळटली. सो हे सगळे आयज डिस्कशन जालेलें आसा, एक पॉझिटिव्ह मिटींग जालेली आसा आनी म्हाका दिसता एक बरें कन्क्लुजन बूम बॅरियर आनी उरलेले जे इश्यूज आसा हेजेर आमी बरें डिस्कशन केलां. एक फ्रुटफूल मिटींग आयज वेस्ट मॅनेजमेंट, सालिगांव पंचायत, पिलेन पंचायत आनी आमच्या सगळ्या मेंबर्सांनी केलेली आसा.